विसवा उपरांत तुमकां येवकार. नवरात्रांनी रातचे 12 मेरेन दांडिया खेळूंक मेळचो म्हणून नेम मातशे सदळ करचे अशी मागणी पणजेचो नगरसेवक शेखर डेगवेकार आनी हेरांनी पुलिशे कडेन केल्या. पुलीस म्हणटात ते तांच्या हातांत ना. आतां ते मुख्यमंत्र्याक मेळटले. सध्या दांडिया रातचो धांक बंद करचो पडटा. पणजे वाठारांत जायत्या सुवातींनी नवरात्रींनी दांडिया खेळटात. रातच्या 10 वरांचेर लावडस्पीकर बंद करपाचो आदेश पुलिसांनी काडिल्ल्यान लोक चाळवल्यात. राती 12 मेरेन दांडिया खेळपाक दिवचो अशी मागणी लोकांनी पुलिशे कडेन केल्या. ही मागणी मान्य केली ना जाल्यार मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या घरा मुखार वचून दांडिया खेळटली अशी शिटकावणी आदली नगरसेवक ज्योती मसूरकारान दिल्या. कसलोच प्रॉब्लेम आमचो ना. ते आसून आमकां जर प्रॉब्लेम करता आमकां वायट दिसता. आमी ओगी रावची ना. आमी सबंद पणजेची एकट्यान जातली. दांडियाची कमिटी सगळी एकट्यान जावन सेमाची बंगल्यार वतली असो आमचो विचार आसा आनी थंय दांडिया खेळून ताका दाखयतली. पणजेचो नगरसेवक शेखर देगवेकार आनी हेर उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अरविंद गावसाक मेळ्ळे. रातच्या धांक लावडस्पीकर बंद करात असो हायकोर्टाचो आदेश आशिल्ल्यान कांयच करप शक्य ना अशें गावसान सांगले. आतां आमी मुख्यमंत्र्याक मेळटले अशें शेखर देगवेकारान सांगले. त्या खातीर आमी आतां फुडलो स्टेप असो घेवंक सोदता की सगळे जे आमचे देवळाचे कमिटी आहा दांडिया खेळटा ते एकी कडेन बसान विचार करून फुडलो हें कितें करपाचें तें आमी ठरोवपाचें आहा. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आतां पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. डिसेंबराच्या सुरवेक फातोर्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर फ्लडलायटी उब्यो जातल्यो. खेळा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसायान हें उतर दिलां. फुडल्या सप्तकांत काम चालू करपाचो आदेश दिल्यार डिसेंबरा मेरेन काम पुराय जावपाक शकता असो अदमास तांणी उक्तायला. सगळ्यात चड प्रेसाचे टेंडर भरपी बजाज कंपनीन जीच्या सगळ्यात कमी प्रेसाच्या टेंडराचेर हरकत घेतिल्ल्यान गेले 20-30 प्राधिकरण तंत्रीक गजालींनी घुस्पल्लें अशें प्रभुदेसायान प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलें. I'm very happy to say that the independent agency which was appointed, Inamdar by name, he has been there in the floodlighting business for nearly a quarter century, and he has given after examining all the papers that were given by GE, the technical proposal, he has come to conclusion that theirs is a sound proposal and their design is up to the mark, and GE would be in a position to execute the job as required by FIFA, by the FIFA standard, and 1500 lux lights would be available. So all this time, nearly 20-25 days have gone into this procedure. We feel bad about it, but one couldn't help it. It was required because of the Bajaj letter. Let us presume that we give the work order by 3rd or 4th. I think 2 months from then. December. No, it doesn't. Yeah, October, November, 2 months. पणजेच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. तिसवाडी तालुक्यांत आर्चरीचो प्रसाद करपाच्या हेतान गोंयच्या आर्चरी संघटनेन एक आर्चरीचें प्रात्यक्षीक शिबीर घेतलें. हातूंत 8 शाळेच्या भुरग्यांनी वांटो घेतलो. नवे खेळगडे वेचपाचो ह्या प्रात्यक्षिकाचो हेत आसा. पोरने गोंया करमळे, चोडणार, दिवाडे, नेवरा आनी सांत इस्तेवच्यान भुरगे ह्या शिबिरान आयिल्ले. संघटनेचो सचिव चेतन कवळेकारान ह्या भुरग्यांक आर्चरीच्यो बारीकसाणी समजायल्यो. हो खेळ कसो खेळटात ते भुरग्यांनी समजून घेतले. 9, then the first red will become 8, then what? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. पूर्ण करा. let's just straight कर. आता और पुल कर. एम कर. आ रहा. वेर आ रहा. हॉली. और मनी उठ. हॉली. सोड आता. लागले. ओल्ड गोवा एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाचे हेडमास्टर संजीव सावंत मुखेल सोयरे आसले. चेतन कवळेकारान ह्या कार्यावळी विशीं सांगले. फुडें हांगासर आर्चरीचे मोठे शिबीर जातले. हो आमचो कमीत कमी 8वो डेमो आसा, कित्याक हो आमचो 8वो तालुका आमी जो कवर करता आनी हो तिसवाडी तालुका जो आसा तो 8वो तालुका नियरली 10 विलेजीस कवर करता आनी ह्या एरियेन थोडे ST समाज असल्या कारणान म्हाका तांकां प्रमोट करपाक जाय. रिस्पॉन्स बरो आसा.
आणि आम्ही प्रत्येक ज्या तालुक्यान आणि ज्या जाग्यार आम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन करता त्या प्रत्येक एका विथ फॉलोड बाय अ कॅम्प आणि तातूंत कमीत कमी 25 ते 30 लोक आमच्या कॅम्पान भाग घेता आणि हांव ह्या वर्सा जो आमचो स्टेट चॅम्पियनशीप जातलो ते कमीत कमी 200 ते 300 आर्चर भाग घेतले कारण हांगासर हांव एक कॅम्प घेतलो आणि त्या कॅम्पाक ते रोखडेच स्टेट चॅम्पियनशिपाक पार्ट घेतले. पोरण्या गोंयच्यान आमचो खेळा खबराकार निकीर परेरा आणि चलचित्र खबराकार शान. आणि इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.